काल आज आणि फाल्यां. मोगाच्या दायजीवर्ल्डाच्या वीक्षकांनो तुमकां सोमेस्तांक म्हजो प्रणाम. काल आज आनी फाल्यां ह्या एपिसोडाक तुमकां सोमेस्तांक हांव मन आसो आनी मोगासो येवकार मागता. आज आमचे सोवे आसात अ फॅशन फिटनेस ऑन्टरप्रेनर, नन अदर दॅन मिस्टर लॉयड डेन्झल. तशेंच आज आमचे सोवे आसात a famous anchor, a beautiful actress, and a skillful entrepreneur and a fashion designer, none other than Miss Hera Pinto. तुमकांय ह्या कार्यक्रमाक हांव स्वागत सुस्वागत मागता. थँक्यू दे बरें करूं. Alright, Hera, तूं सदावत हांगा बसून आसताय न्ही. So how come the roles have reversed today? रिवर्स टुडे कालाक म्हाका थोडे पटेशन ये जय पडटा स्टुडिओ भितर एकताना डायरेक्टली हांव तिशीन गेली बट देन आय रियलायज म्हाका इसल्यान बसूंक आसा म्हणून. तुमी ऑलरेडी टीव्ही पडद्यार पळयतात जाल्यार कोंकण फिएस्टा सो लोगो दिसता, थंयसर तारीख दिसता. आमी ताचे विशयी तिलो प्रसार करूंक इल्ली पब्लिसिटी दिवंक आनी चडीत माहिती तुमकां दिवंक हांगासर आयल्या. वय आमकां सुमेस्तांक कळीत आसूंक पुरो दॅट कोंकण फिएस्टा इज हॅपनिंग इन मँगलोर ऑन 26th of October. आमकां सुमेस्तांक सदावत डाउट्स आसूंक पुरो म्हळ्यार खंय तावन टिकेट्स बाय करचे, वॉट अबाउट द आर्टिस्ट हू आर गोइंग टू परफॉर्म एटसेट्रा. सो आय थिंक टुडे थ्रू हेरा एंड लॉयड वी आर गोइंग टू गेट आन्सर टू ऑल आवर डाउट्स, रायट? Absolutely. ऑलरायट. सो कोंकण फिएस्टा, हाऊ डिड इट ऑल स्टार्ट? ओके, सो कोंकण फिएस्टा हे आमचे सीझन 4 कळीत प्रमाणे. सो 2018 फर्स्ट सीझन जाल्ले जाल्यार 2016 थावन क्लब मंत्रा म्हणून एक असोसिएशन आसा न्ही. सो दे वर ऑलवेज आफ्टर मी एंड लेट्स डू दिस. दे वर फ्रेंड्स ऑफ मायन, दे स्टील आर ऑफ कोर्स. सो म्हणल्यार काले मनी करीजे म्हणून. सो आय एम अ लिटल hesitant to associate with people sometimes, especially events करताना. सो मागीर 2 वर्सां परतून फायनली कोंकण फिएस्टा म्हणून ताका वलायले आनी एक करया म्हणून स्टार्ट केले. सो क्लब मंत्रा आनी हेरा पिंटो उठूक मेळून आमी 2018 डिसेंबराच्या 2 तारखेर फर्स्ट सीझन आमचे प्रेझेंट केल्ले. Okay, so the previous season तुमी दुबयंत you'll have organized it in Dubai, right? Right. So how come you'll are back to Mangalore this day? काल्याक सांग पळया. बरे क्वेश्चन विचारले पीवी. दुबय म्हणटाना पळय प्लॅटफॉर्म व्हडले लार्ज जाता आनी तांचे आर्टिस्ट मॅनेजमेंट म्हणटाना इंडिया बरी न्ही. ते हर एक कॉस्ट इन्क्लुडेड आसा. हर एक आर्टिस्टाक की आमी लायसन्स काडचे पडटा आनी मोस्ट दुसरो हॉटेलाचे खर्च मोस्त आसात. सो तशें जाल्यार पळय आमी करचे मेन रिजन एक सोशल कॉजा खातीर. खंय फंड रेज करचें, कोणाक हेल्प करूंक जाता तें आमचें थंय करचें आमी. ताजे उट्टू आमचें प्रोडक्शन कॉस्ट एक आसता आनी आमकां लास्ट सिजनांत तें केलें आमी बट आमकां तें एक सोशल कॉजा खातीर आमचें तावन कांय दिवंक जावंक ना. कित्याक म्हळ्यार आमच्यात फंड आमकां पावना. सो दुबयकर आमकां ते फंड दिवंक जावना. सो म्हाका मुस्त बेजार जालें काल्याक म्हळ्यार एवरी इयर कोंकण फिएस्टा सो उद्देश जावन आसा पळय देर आर सो मेनी पीपल हू कॅन एफोर्ड टू गो आउट. आय मीन भायर गोंया येतात, त्या थायलंड येतात, त्या खंय वचून तांकां कार्निवल्स एन्जॉय करी येता. बट आमच्या लोकांक अवकाश मस्त उडो मेळचो. सो म्हाका ते फ्लेवर खोडयाळा काडूंक जाय आसले आनी ताच्या उट्टू द मेन रिजन इज एवरी इयर खंयच्याय बीन एका सोशल कॉजाक आमी डोनेट करीजे. सो दुबयंत आमकां ते करूंक जावन आय वॉज रियली डिसअपॉइंटेड. म्हाका ते बंड पॉकेट्स येस आनी त्या हाचे तावन म्हाका येवंक मस्त टायम काण गेलो हांवें. I was regretting the fact that आमकां करूंक जावना आनी ताच्या उपरांत पोल आमी इंस्टाग्रामाचेर घाल्ले हे पटी तुमकां कोंकण फिएस्टा खंय जाय, कोडयाळ जाय गी दुबय जाय गी. सो इक्वली आसले बट वी थॉट Mangalore is our place. Alright, okay. So this year you all have come to Mangalore. So what is the special charity cause? ओके, सो ॲक्च्युली लास्ट इयराच्योय चॅरिटी कॉज आसलो. आमी 2 स्कूल्सांक स्पेशल चिल्ड्रन स्कूलांक आमकां डोनेट करूंक जाय आसले ते आमी कॅरी फॉरवर्ड केला हे पटी. अलॉंग विथ दॅट रिया फाउंडेशन तांकां. सो 3 स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल्स आनी आमी त्या स्कूल्स आउट वर्क केला अंडर अर्बन एज. That's lovely. Okay. Alright, so आता ह्या पटी तुमचे tickets, all your tickets are priced at around 200, right? If I'm not wrong. Yes. Okay, so would you actually get profit out of it? Don't you think it's too less? आता ते क्वेश्चन विचारचे पहिले थोड्या लोकांक कोंकण फिएस्टा काले म्हणून गुत्तुना. एक्झॅक्टली. सो कोंकण फिएस्टा काले म्हणून गुत्तुना. आय थिंक ताची इल्ली माहिती आमी सर्ट दिल्यार काले पुरा आसा कोंकण फिएस्टांत. ते 200 म्हळे
Good question, you bought it there. Okay. So 200 and itlam pura melt agi munon, I think amcha lokank kalaje. I exactly. think we can talk about Right. that. So let's watch a promo video of Konkan Fiesta. Absolutely, yes. Konkan Fiesta, Konkan Fiesta, Konkan Fiesta, this time in Bangalore. Konkan Fiesta, Konkan Fiesta, Konkan Fiesta, it's time for Carnival. Wow, promo video पळोवन आमकां कळटा that there's a vibe this time for Konkan Fiesta. So this year a lot of them have been asking me, mustu janmaka isarunalli, is Mark Revlon actually coming to Mangalore to perform for us? I mean, definitely dummy Mark Revlon गाडी ना. Clone तुम्ही आमचे तिकेटीचे प्राइस पळोवन तशें कंपेर करी नाकात. फर्स्ट कॉपी हाडून ट्राय करना. No, That's Mark a doubt which most of them have. So. Yes. Mark Revlon is definitely coming. He's been booked for us and he's also pretty much excited. तुमच्या खातीर तो मी song I practice करते आसा आमच्या कोंकणी लोकां खातीर something regional. So we are also pretty excited. So तुम्ही already promo पळयलो. First of all, I would like to give my thanks to Daryl Mascarenhas. Konkan Fiesta चे ते theme song. Yes. Daryl Mascarenhas ताणे हें केल्लें आनी कंपोज केल्लें. 2018 तावन same version आसा, but आमी इल्ले tweaking करून तांतू आज ह्या सिजनाक कशें हाडला आनी व्हिडिओ ग्लॅडवेन पिंटो ताणे क्युरेट केल्लो व्हिडिओ. नाव टॉकिंग अबाउट दी आर्टिस्ट, सो हांव मार्क रेव्लॉनाची व्हडली फॅन. ताच्या पयलीं आमी लॉर्ना बाये काडले, लॉर्ना द नायटिंगेल ऑफ गोवा 2020. सो त्या सिजनाक मागीर उरल्या. ह्या सिजनाक मार्क रेव्लॉन आनी ताचे फूल बँड येते आसा. ही इज एक्चुअली कमिंग. Yes, so tache music astella ani mustu jana kodiyalchi youngsters, even older generation also have mustu janache taun aikalangi Mark Revlonache fans asat, like tache sangeetache ya tache singing ache must fans asat. So this time I thought amcha lokank he's the perfect artist, celebrity artist to come on board. Adapt to that, Lorna येताना ticket 100 rupees आले. वय लॉर्ना येताना ticket 100 आता इल्ल hype झाला. Now this inflation झाला. वय. So everybody 200 झाला, पण Mark Revlon original येतालो. Yeah. Moving on, एक very interesting subject that we have tried to create is band Silvertones. So band Silvertones Joy Latur ताचे band जावन आसा आनी ताचे संगी अपूर्बाईचे मस्त आर्टिस्ट आसा. झीना बाई जावन दी आमी बाबण्णा, संदेश बाबण्णा काडला. तो he is versatile in his singing, energies बरे आसात. कन्नडा तुळू songs खातीर. ताचे उपरांत Wedson on the keys and then Shobha will be also a singer. So here band why we have curated is to bring different flavors of the local region. So actually dusre band Kalengi chintile, but Kalengi sound Silvertones came on board. Okay. But we are so happy that they're coming because purni kongni podam kai kong meltali ille Sri Lankan poda सगळ्यांकी गुतागी झीना बाई श्रीलंका पोदा गावंक बारी हुशार आसा. मागीर आदली मेनली आदली कोंकणी पोदा आदली कन्नडा म्हळ्यार वेरी नॉट द वेरी सॅन्डलवूड टाइप्स, बट बायला लोकल कोंकणी लोकांनी more of a family entertainment. Exactly. Right. So it's going to be that like non-stop entertainment and all of that. Okay, so this year in Konkan Fiesta, Manoranjanache pura son. Dusre, what else can we expect from all the artists? From He's all the artists- production head, so he will take care of it. From all the artists, main Konkan Fiesta main reason fundraising. Second entertainment. That too आमचे काल यंगस्टर्स सांगणे फॅमिली एक 8-10 वर्साच्या भुरग्या तावन 60-70 वर्सां प्रायाच्या वयल्या प्रायाचे कोणाक येवंक ते एन्जॉय करूं जाता तले आनी येवन ते एन्जॉय करयेत. आनी उपरांत वी आर गॅदरींग लॉट ऑफ चिल्ड्रन्स लायक ह्या पटी मुनिटा
तांचे एक म्युझिकली म्युझिकल बाय म्हणून म्हणटा ताचे गँग आसा सो वय. अबाउट 45 to 50 भुरग्यांक ते काण घेवन एक अर्ध्या घंटाचे परफॉर्मन्स रेडी करते आसा अगेन रिजनल सॉंग्स इंग्लिश हिंदी कोंकणी मिक्स आसतले येस And plus when kids sing, of Yes, course, yes. beautiful. That's सो right. आमी काल तरणाट्या मात न्ही एंटरटेनमेंट सगळ्यांक भुरग्यांनी एन्जॉय करीचे प्राय तरणाट्यांनी- तरणाट्यांनी करीचे प्राय जाल्ल्यांनी करीचे, सगळ्यांक Okay. फॅमिली एंटरटेनमेंट म्हणल्यार वय. बरी. आता तुम्ही इतले व्हड इव्हेंट ऑर्गनायज करता आसतना इट शोरली कम्स विथ अ हेफ्टी बजेट रायट सो हे पुरो तुम्ही कशें मॅनेज करतात That's a very good question. Managing, of course, through our sponsors. I mean, kanchen kariye. I think without the support of others, it is very difficult. Unless and until I was a, आणि I wish I कंचे was a वय. millionaire. जायना. आणि कंचे स्टार्ट करताना वय आला पळय फर्स्ट सीझन करताना कशें जातात वय वय रेकग्निशन मेळाचे स्पॉन्सर्स ऑन बोर्ड येनात आता फर्स्ट सीझन करताना लॉट ऑफ लॉसेस ऑकर जातात इशीन दिशीन जातात सो मुव्हिंग फॉरवर्ड इज अ थिंग एक पुढे ते एक रेकग्निशन जाता देन स्पॉन्सर्स ऑन बोर्ड जातात आणि ताका Right. प्रयत्न आमचे And this आसताचे. year, as you know, आमी प्रमोद पळयला पूरा posters आनी पळयला मुकुंद reality Realities. MGM they are our sponsors. They have been very kind to us and पण आमचे इंटेंशन आमी लोकल आमी खंयचे इव्हेंट हांगासर करतना आमचे एक ब्रिज आसा फ्रॉम हियर टू रिचींग दी NRIs. So that with that motive आणि ते platform काण घेवन so MGM has come on board with us and they're very supportive. That entire team is so supportive in काय म्हणतात supporting the talents of the youth on आणि तांणी आमचे मस्त इव्हेंट्स पळयला आमी eclectic केल्ले कोंकण फिएस्टा आमी दुबई केला so seeing the potential and seeing the quality of the event maybe they were very happy आणि मुकुंद हे पटी तुम्ही एखाद्या वेळार कोंकण फिएस्टाचे तिकेट आमचे थंय बूक करतात जाल्यार दे आर गिविंग अ व्हेरी स्पेशल अँड अ व्हेरी युनिक ऑफर जस्ट फॉर द पीपल हू आर अ पार्ट ऑफ कोंकण फिएस्टा तुम्ही तांचे कडेन रजिस्टर केलें तर आनी डिसेंबराच्या 30 तारखे भितर तांचे संगी तुम्ही फ्लॅट बुक केले तर तुमकां 50 grams ऑफ गोल्डाचे ऑफर मेळटा 50 grams गोल्ड म्हळ्यार जालें सदार पयशे या सो तुम्ही तिकेट बूक करूंक आसा तिकेट बूक केल्या उपरांत मुकुंद रियालिटी तांचो फोन नंबर आमच्या तिकेटीचेर आसा तांकां तुम्ही फोन करचे रजिस्टर युअर सेल्फ 26 ऑक्टोबराच्या पयले या त्या टायमार तुमकां रजिस्टर करी येता आनी ताचे उपरांत डिसेंबराच्या अखेरी पर्यंत तुमकां केदाळे तुमकां थंय फ्लॅटां बूक करूंक आसा तर 50 gram of gold is the offer that they are giving. I think it's absolutely lovely and a great opportunity. So कोण पुरा हांगासर हें शो पळयते आसात आनी कोणाकी तुमकां फ्लॅट बूक करूंक आसा तर I think Mukund is waiting for you and that 50 gram of gold too. Yeah, and their projects are really beautiful. I've Beautiful, seen few of the absolutely. projects as well. So make sure तुम्ही वचून tickets book करा and make sure you get that 50 grams of gold. आता 1 gram चे gold it's almost About 6,000. 6 to 7,000. Yeah. So ऑलरेडी nice कॅल्क्युलेट money. केलें like तुमका प्लॅन आसत गे काले any apartment purchase करूंक? अपार्टमेंट आसतले मुखार Okay. Alright, so just recently तुम्ही दुबयांत इक्लेक्टिक इंटरनॅशनल ऑर्गनायज केला सो तुमकां बेन दिसना की you're like taking this on an international platform directly. Okay, you all could have done in Mangalore. You're very famous in Mangalore. तुमकां सुलाभान करूंक जातलें न्ही हांगा. But why did you take it off to Dubai? एक मँगलोरचे प्लॅटफॉर्म आसता करेक्ट बट कितल्यान तूं म्हळ्यार प्लेस तो वयर येता लायक एक्सपॅन्ड युअर बाउंड्रीज हांगा तो बँगलोर तो या इंडिया भायर सो तूं प्लॅटफॉर्म घेता जाल्यार व्हडल्यान मेळटा अँड आय हॅव सीन द प्लॅटफॉर्म पयले त्या फिल्डांत आसलो हांव तशें जाल्यान पळयला प्लॅटफॉर्म कशें म्हळ्यार ते कशें तातूंत आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळटात म्हणून आनी ह्या फुडें आमकां इल्लेशें व्हडल्यान करेजें आहलें टू शो आमचे एक कॅलिबर प्रमाणे एक लोकांक एक कळीत करूंक की अशा रितीनी करयेत आनी केल्यार तुमकां ते एक क्वॉलिटी आमी वी ऑलवेज वर्क इन अपग्रेडींग लायक अपग्रेडींग आवर सेल्फ आमचेच आमी दुसऱ्याचेर न्ही पळोवन आमचेंच पळोवन आमी आनी की बेटर करूंक केदार ट्राय करता तें एक आनी ताजे उपरांत आमी ते एक एक्लेक्टीक आर्ग्युमेंट मस्त जाला ते करचे की नाका गे काल्या करचे आय वॉज व्हेरी एडमेंट म्हाका करीच येत काल्याक म्हळ्यार सी कोडयाळांत ऑलरेडी तुमी पळयतात की हर एक म्हयन्यांत म्हणल्यार बरी एक नवे पॅजंट येता सो
आमकां कालिंगी दुसरें करूंक जाय आसलें बिकॉज हांवें कोडयाळांत एक 2 पटी एक्चुअली आमी अंडर अर्बन एज आमी ट्राय करतना देर वॉज अ लॉट ऑफ बॅक स्टॅबिंग डन आनी यू नो दॅट सॉर्ट ऑफ गेव अस zeal and that rush to do something like one step ahead of what others are doing. ते वय हर एक इंडस्ट्रीन कॉम्पिटिटिव्ह असतात आणि इट्स बेटर लायक यू नो कॉम्पिटिशन आल्यार तुका क्वालिटी कशी म्हणून कळटा दॅट्स इम्पॉर्टंट सो कॉम्पिटिशन आसतना आमकां बेटर करूंक खंयचें जायना आनी ताजे उपरांत हर एक फावटी दुबय वचून हे कॉस्ट करतना एकाचे चड जावूंच आसतालें सो आमचे केन्ना आर्ग्युमेंटी चड जावन आसा कशें करचें स्पॉन्सर खंयच्यान येतात फर्स्ट टायम रेकग्निशन ना आनी खंयच्यान आमी ते बजेट हाडचें म्हणून ते मस्त डिस्कशन ऑल द टाइम आता खंयचे इव्हेंट जावन दी एक्लेक्टिक जावन दी या कोंकण फिएस्टा जावन दी मे बी वी हॅव इनकर्ड द लॉसेस बट काले म्हणटात पळय इफ युअर हार्ट इज इन द रायट प्लेस इफ युअर विजन इज रायट इफ यू do not have any bad thoughts for anybody म्हळ्यार कोणाकी नुकसान करिनासतना तूं मुखार वचूंक ट्राय करता देव करिना तर मनी आमकां हेल्प धाडटा आमी एक्लेक्टीक करतना रोनाल्ड कुलासो एज यू नो ही हेल्प्ड अस यू नो एंड दॅट वॉज we were nowhere आमकां काल करी जे कशें मुखार येचे फंड्स ना जाल्यार कशें करचें म्हणून गुंतना वी हॅड इनफ फंड्स आय मीन वेरी लिटल फंड्स बट ते दुबय हर एक मिनिटाक तुजे कॉस्ट चडटा देर आर सो मेनी हिडन चार्जेस आनी इट्स अ लर्निंग प्रोसेस आय मीन थोडे मुस जाणां सांगूंक पुरो दुबय गेले पयशे होगडायले जाले ते जाले बट म्हणजे आमचें विजन आसा what we will do with that same project 5 years later. So आतां ते 5 years विजन नासतना आमी आज पाटी सरल्या जाल्यार दॅट विजन ते थंय उरता आय मीन आमकां ते कांय करूंक जायना failure is necessary to step forward. That is what I've at least learned from my personal experiences. Without failure, without knowing the drawbacks, you can never succeed. Correct. Okay, so आता खंयचे कार्यक्रम आता एक हिट जाय जाल्यार especially in today's era, publicity is very very important. So तुम्ही हे पुरा publicity कशे manage करतात आता? First of all, Daijiworld. Big thanks to Daijiworld. Daijiworld ना जाल्यार हांव ना म्हूण सांगता. काल्याक म्हळ्यार थोडे फावटी हांव थंय बसता, थोडे फावटी हांगा बसता आनी Daijiworldचे वीक्षक म्हळ्यार संवसार बरो आसात. खंयचेय एक कार्य जावन दी, एक न्यूज घालें Daijiworldan, एक पोस्ट घालें ते कितल्यागी लोकांक पावता. सो Daijiworldaचेर Daijiworldak आमी केदाळाय रुणी जावन आसा, स्पेशली वॉल्टर नदाळीके सर आनी स्टॅनी बेळा आनी ताचे एंटायर टीम हांवें कालय उपकार केदाळाय इसारल्या ती ना म्हूण सांगनात आनी Daijiworlda थ्रू आमकां मोस्ट पब्लिसिटी ऑलरेडी जाते आसा. ताच्या apart from that, of course, social media, Instagram, then influencers like you. Oh, by the way, MC कोण म्हणून आमी येदोळी सांगू ना. VJ Dix poster आणि पुरा गेला next week on hoarding हे पडटात. So Privi आणि VJ Dixon Konkan Fiesta host करते आसा. It's going to be super fun. Lot of spot prizes. That each of you will have a whole lot of fun. Yes, it's going to be a holly jolly event for all of you. You're not going to regret. Of course. Honestly, I don't think anyone will regret this year. So this is definitely going to be one kind of an event and usually Konkani shows, absolutely Konkani show nahi, it is Konkan Fiesta. Yes. Konkan means Konkani nahi. Konkan means coastal. Exactly. So it is just to bring the coastal people, amcha Karavali so lok uttukan ek celebration karche. It is nothing to do exactly with Konkani, but 60% to 70% Konkani music at astele and obviously then DJ Sujay asa, so different music astele. Bands Mark Revlon Konkani son dusre genre of music to play kartalo. I'm absolutely sure that burgi जाऊन दी, युवा जाणा जाऊन दी, you know, Malgadi absolutely will enjoy the show. So where were we, by the way? You were talking eclectic. No, let me finish that. You were talking it's like from one topic to other we jump करने absolutely, but that's not a problem. So I think that's about marketing that. for the marketing exactly, social media, influencers marketing जाऊन दी, social media आणि काले म्हणतात आता थोडे famous places spots असतात, वास बेकरी, मंगळा रेस्टॉरंट आणि जेरोजा. So आमीन तो सोन बॅनर स्टिक करना आणि पुरा इल्या. So we are doing self marketing. Marketing. आता नेक्स्ट हप्त्यात
इगर्जेच्या मुखार बॅनरां घालूंक आसा ती आमी दुरी काणयोन वचून घालता नावाक मात्र प्रोडक्शन हेड आनी पुरा Okay, काम but, मागीर काम labor पूण आहे. आमीच पब्लिसिटी कमिटी पुरो तुमी आमीच लवली आतां कोटेलान मस्त जागो आसात न्ही मस्त ओपन ग्राउंड्स आसात ते परा सो वाय डीड यू पर्टिक्युलरली चूज सूर्या वूड मरोली ग्राउंड्स ओके ताजे मेन रिजन आसा प्रोडक्शनाचे कॉस्ट ताचे की पयले वी आर होपिंग एंड वी आर प्रेइंग आनी अशें हांव इन्विटेशन तुमकां दिता वी आर होपिंग टू हॅव मोर देन 2500 to 3000 क्राउड आतां हो क्राउड आमी खंय कोडयाळांत घाली येता कम्फर्टेबली आनी काय म्हणटात लोकांनी येजे जाल्यार आमी हर एक वर्स आमकां उडपी तावन जावं दी या बंटवळ तावन लोक येता सो हे पटी इल्ले कन्विनियन्सा खातीर आनी इल्ले जिग्गा दिसाचे म्हणून आय थिंक दॅट इज मोर कन्विनियंट आनी लॉयडान सांगल्या प्रमाणे प्रोडक्शन त्या जाग्याक तुमी वचोनात आसतल्यात आय एम नॉट व्हेरी श्युअर बट थंयसर गेल्यार तुमकां कळटा वॉट अ ब्युटिफूल प्लेस इट इज रेडी स्टेज आसा VIP टेबल जाय जाल्यार ताका स्पेशल प्रायज आसा दॅट आय विल गेट बॅक टू यू लेटर VIP लाऊंज एरियान तावन कले सनसेट पळोवंक मेळटा तुमकां एंड इट्स अ ब्युटिफुल प्रॉपर्टी पार्किंगाचे प्रॉब्लेम ना पार्किंगाचे प्रॉब्लेम ना वी हॅव अबाउट 3 ग्राउंड्स आनी आमकां प्रोविजन दिल्या ऑलमोस्ट 1000 प्लस कार पार्काचे सो कॅपॅसिटी कोणाय आसा की आरामशे विथ गाडी एंड वी Yes. हॅव एम्पल आणि रोड साइड काही it's road टेंशन side, ना yeah, सिटी highway. भितर Okay. रोड साइड कनेक्टिंग एवरीवेयर नंतर तावन पडिलच्या मदेंत आसा मदेंत सो आसा. कोणाय की काले म्हणटात तुवें उडल सांगल्या बरी गुगल मॅप ऑन केला बरोबर तुयें पावतात पार्किंगाक प्रॉब्लेम ना एसिस्टन्साक कांय प्रॉब्लेम ना इट्स अ व्हेरी सेक्युअर प्लेस ऑल्सो आनी मस्त सुबीत आसा इट्स अ ब्युटिफूल प्रॉपर्टी So what else आतां आमकां सर वीक्षकांक okay what else can we expect from the artists ओके सो क्विकली हांव एक जस्ट हांगासर दिता 4 वरार आमचें कार्य स्टार्ट जाता सो 4 वरां तावन 5 वरां मसत दॅट इज डेडिकेटेड टू चिल्ड्रन आमी किड्सां खातीर स्पॉट प्रायजीस ऑर गेम्स आनी एक स्पेशल कॉन्टेस्ट आमी दवरलें आसा किड्स कॉस्ट्यूम कॉन्टेस्ट म्हणून ताच्या विशयी अगेन आय थिंक विवरांत आमी इल्ल्या वेळा उपरांत उलयता कोण ना सो 4 to 5 o'clock kids आमी कॉन्सन्ट्रेट करता 5 to 5:30 the DJ will take over some ambience music or sundowner reggae या पुर्नी कोंकणी पदां or little jive लोकांनी येवन you know dance and all that ताच्या उट्टू लॉयड एक गेम स्टॉल रेडी करते आसा जैते लायक आमी काले फेस्ता कानी पुरा फेस्ताचे वाइब्स आसतात सो ते ऑर्गनायज करते आसा ताच्या उट्टू आमकां खाणा जेवणाचे स्टॉल्स आसात सो पीपल कॅन जस्ट एन्जॉय द म्युजीक गो अबाउट ताच्या उपरांत वी हॅव मुनिटा एंड हर किड्स परफॉर्मिंग फॉर 30 minutes आमी तांचे प्रॅक्टीस सेशन येदोळ पळोवना बट आय नो वॉट दे आर डुईंग मे बी एंड आय एम सुपर एक्सायटेड म्हळ्यार ते काल ते भुरग्यांक हांव एक काल एक परफॉर्मन्स आमकां पळोवंक मेळटा म्हणून म्हाका एक मस्त आतुराय काल्याक म्हळ्यार तांकां तुळू पदांनी पुरो घालूंक सांगलां हांवें समथींग लायक मदमेदाया सो इमॅजीन द किड्स सिंगींग इन डिफरंट वॉयसेस एंड वोकल्स इट्स गोन बी ब्युटिफूल सो ते जाल्ल्या उपरांत वी हॅव silver tones taking the stage so 30 songs ani pura mi personal request ani pura that alintu song as I like Claudia all these purni padan ती pura songs sing Sri Lankan astele magir of course ile baila set local baila set astele after that Ria Foundation the special children so tancha tawni amka ek performance astele so they are also going to be performing for us this season first charitani amka perform kelle so again they are going to be performing for us that's going to be something special treat for the audience for sure then comes the man Mr. Mark Revlon and his band so amche ek debate asle Mark ekla तडचेंगी Mark band out वाडचेंगी म्हणून so pricing वयर जावं दी vibe वयर I think we went with the vibes काल्याक Mark एकलो आल्ल्यार at the odla stage आनी मुस्त लोक that vibe maybe I mean it will connect definitely but एक band set आल्ल्यार ताचे दमत एक दुसरो म्हणी येता so we have Mark and his band coming for us and then of course DJ Sujay is going to take over spinning some great music so 4 वरां तावन 10:30 extend केल्यार म्हाका गुत्तू ना देवाच्या दयेन so it's a packed entertainment evening आनी काल कितल्याक 200 rupees that's it so त्या 200 rupees ते इल्ले पैसे तान तो charity घेता it's not that you know so yeah that's about it that's the entire gist so कोण पुरा ते entertainment खातीर येतात they are also coming with a purpose for charity absolutely exactly so it's like you're
having fun for a right cause. So Absolutely. what are you Why waiting for? Hurry up and book the tickets. And yes, booking the tickets म्हणत असताना आम्ही कशे tickets book करचे? Who do we approach? How? Where? Online website असतात की ना की किती म्हण आमका माहिती देर आर मल्टिपल ऑप्शन्स एक असा आमचे ते एक ऑनलायन वेबसायट आसा म्हळ्यार एअर मेनूज म्हणून तातूंत केदार वचून स्कॅन केल्यार ऑटोमॅटीक तुमकां ते पेजीक व्हरता थंय तुमी वचून बूक करियेत. To find that Online, link, yes. आमच्या कोंकण फिएस्टाचे Instagram page आसा, Okay. तांचेर बायोचेर लिंक आसा. नाजाल्यार फिजिकल टिकेट्स आर ऑल्सो अवेलेबल. फिजिकल टिकेट्स Yes. वास बेकरी बेंदूरवेल तुका लागीं. पूरा चेडवाक धाडीचे तुका ऑब्वियसली फ्री टिकेट थंय म्हाकाच पेमेंट दिवका तुका. जेरोसा कंपनी, वास बेकरी आनी मंगला बार एंड रेस्टॉरंट हांगासर आमी टिकेट्स दवरतले फाल्यां तावन. सो कोणायकी टिकेट्स तुमकां फिजिकल टिकेट्स काण येवंक जाय जाल्यार ह्या 3 जाग्यांनी वचून तुमी टिकेट्स काण घेता. पलांतान परतावन टिकेट्स ह्या जाग्यांनी अवेलेबल आसतले. टू बी ऑन अ सेफर सायड कांय हॅसल नाका जाल्यार आमच्या कोंकण फिएस्टाच्या पेजाक वचून ते लिंक तुमी QR कोड स्कॅन केल्यार तुमकां टिकेट. Spot registrations असतले गी like at the venue if you could buy the ticket. In case by God, I mean सगळ्यांनी लास्ट मिनिटाक तीत राखचे. सो आय एम नॉट व्हेरी शुअर म्हळ्यार इव्हेंटा पयलें आमकां 3000 कॅपॅसिटी बूक जाता म्हणून. In case now 3000 capacity book जाता जाल्यार we will not have spot registrations because काल्याक म्हळ्यार if आशेक आमी दुसऱ्यांक सोडल्यार तांकां एन्जॉय करूंक जावचें ना because 3000 capacity it shouldn't overcrowd like Lloyd said, you know. सगळ्यांनी एन्जॉय करीत आनी सीटिंग ना. सीटिंग VIP सोडल्यार it's a concert sort of a thing. So food counters ani astale, game stalls ani astale, stage and people just on the floor just dance the way out. Dance and enjoy exactly. the night. Okay. So seating kali food counters thai sodlar amche arena kade seating asa we have gallery sort of a thing. Okay. So tai sir aram se chill out जाऊन बसयेत तुमचे Just like कान a बसयेत. concert बरी ने atmosphere. Absolutely, yes. Okay. That's the thing. Alright. So जे टिकेटाचे प्राइस म्हणी दुसरे असतात म्हणल्यार आता रेग्युलर्स 200 VIP do they have, is there something like that? So initially तावन आमी 200 तो दवरले. ताचे उपरांत त्या वेन्यू गेल्ल्या उपरांत हांवें सांगले ते एक काले Sunset view पर आसा. सनसेट व्यू आसा ते पळोवन लॉयडाक एक आयडिया आयली. आय थिंक वी कॅन पिच इन द येस VIP tables म्हणून कारण म्हळ्यार वी आर कीपिंग लायक मिनिमम लायक 10-12 VIP टेबल दवरता. ते कोणाकी फॅमिली ओट्टू स्पेशली कम्फर्टेबल जावन बसून पळयचे जाल्यार ती टेबल आमी सेटअप करता आनी ताजे पर्टिक्युलर प्रायस आमी आसा ते आमी पोस्ट करताले इंस्टार दॅट एडवर्टायजमेंट घालताले. बिकॉज नॉट एवरीबडी वूड वॉन्ट टू काले म्हळ्यार क्रावडा मदें तोसून तांकां डान्स करूंक नाका. मे बी द यंगस्टर्स एंड ऑल दॅट दे विल एन्जॉय. थोड्यांक खाली बसून एकाडे बसून खाली व्यू आनी इट्स काले म्हणटात इट्स एन एलिवेटेड प्लॅटफॉर्म. सो स्टेज हांगा आसा जाल्यार दिस इज एक्झॅक्टली फुल कम्फर्टेबल. एक्झॅक्टली. दॅट्स लवली. आनी पर्सनल सर्विस थंयसर आसतले विथ रिगार्ड्स टू फूड एंड बेवरेजेस. सो VIP टेबल्स कोणाकी जाय जाल्यार आमकां तुमी संपर्क करी येता आमच्या इंस्टाग्राम पेजार. आनी व्हेरी मिनिमम आसा 10 to 12 मॅक्स. ओनली 10 काउंटर्स. आणि जर तर तुम्ही आणखी कोंकण फेस्टाक फॉलो इफ यू आर नॉट फॉलोइंग देम ऑन इंस्टाग्राम मेक शुअर टू फॉलो कित्याक हर एक अपडेट्स तांणी त्या पेजन अपलोड करत असतात. सो मेक शुअर यू फॉलो अँड डू नॉट मिस आउट ऑन एनी अपडेट्स ऑफ कोंकण फिएस्टा. राईट. सो आय थिंक अपार्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट थोडी कॉन्टेस्ट ही दवरल्यात न्ही तुमी. वन इज द बायला अँड द किड्स कॉन्टेस्ट. सो लोकांक सांगतात की तुम्ही. आय थिंक विल स्टार्ट ऑफ विथ द किड्स कॉन्टेस्ट. सो मे बी ताचे पोस्टर हांगासर आमी किड्स कॉन्टेस्टाचे टीव्ही पडद्यार तुमच्या मुखार दवरता. Let's do the Baila challenge now. 1, 2, 3, 4. One more time. Yeah. 1, 2, 3, go. कॉन्टेस्ट म्हळें बट बायला चॅलेंज हांगासर आयला. तुमी सॉंग व्हिडिओ आयकले आनी व्हिडिओ आनी ऑडियो दोनी तुमकां पळोवंक हांगासर दिसला आसतले.
the videos were of the first season आणि second season ache. Okay. So kalak म्हळ्यार लोकांक कळाचे म्हणून so आमी बायला चॅलेंज अगेन डॅरल मास्करेनसान एक बायला चॅलेंज अचे 38 सेकंडाचे एक ऑडिओ क्रिएट केल्ले आमच्या खातीर 2018 आनी 2020 ती आमी सेम चॅलेंज दवरले सो त्या वर्सा आमी ओपन टू ऑल लायक खंयच्या एका गँगाक मुखार येवन यू नो इंस्टाग्रामाचेर आतां फेसबूक आसला आमकां इंस्टाग्राम आमी सर्च करूना बट आजकाल इंस्टाग्राम इल्लें यू नो पब्लीक ट्रेंडिंग आनी व्यूज एंड रील्स आनी म्हणटाना सो तुमकां कालें करूंक जाय तुमी आमच्या इंस्टाग्राम पेजाचेर येचें सो आमी आतां तुमकां दाखयल्या ऑडियोक तुमी क्लिक करचें फॅमिली कडेन इट्स इन फॅमिली कॉम्पिटिशन 3 generations necessary म्हळ्यार आब माय आब या माय पेरेंट्स आनी किड्स सो 3 generation इज कंपल्सरी आनी की थर्ड जनरेशन आसा जाल्यार एब्सोल्युटली ब्युटिफूल फॉर अस टू वॉच सो ह्या सॉंगाक बायला चॅलेंज कोंकण फिएस्टा बायला चॅलेंज म्हणून सॉंगाचे टायटल सो त्या सॉंगाक तुमी डान्स करी जे डान्स कशेंय करी तुमकां there is no sync and all that not necessarily freestyle enjoy yourself in dance ताच्या सॉंग हें जाल्या उपरांत आमच्या बायोचेर फ्रेम हांवें डावनलोड करूंक दवरला सो थंय तावन तुमी फ्रेम डावनलोड करून त्या रिलाक घाल अपलोड करचे 26th of October कोंकण फिएस्टा सो 25th संजे मुसर कोणाचे हायेस्ट व्ह्यूज असतात तांकां 10,000 कॅश प्राइज आमी दितल्या अगेन दिस इज अ ह्यूज अमाउंट सो खंयच्याय फॅमिलीन यूज हे करीत खाली क्रिस्तांवचे म्हणत न्ही हिंदुवांनी यूज करीत मुस्लिम्स ऑर एनी कम्युनिटी कॅन टेक पार्ट बट दे हॅव टू जस्ट डू 2 थिंग्स सॉंग डावनलोड करूंक आसा फ्रेम डावनलोड करूंक आसा इंस्टाग्राम रिलाचेर घालूंक आसा कोंकण फिएस्टा टू कोलॅबरेशन करूंक आसा आनी जस्ट शेअर इट अँड गेट हायेस्ट when you said song download particular baila asagi they can choose any of the no we have our theme song that Konkan Fiesta no then let's do the Baila challenge now so आमचे song आसा so तुम्ही Instagram musicचेर Baila Konkan Fiesta Baila challenge आमी रील आमी अपलोड केला so easily available from our reel itself but I love the concept of how you've made sure to include all the 3 generations so through this all the 3 generation they can have a good time because record karta na actually amka ata karna but when you record you enjoy how fun it is it creates sort of a bonding it creates a bonding they practice pura karta na shoot karta na eklo steps miss kelyar it's actually fun I know not one my kids kale my summer dance kar it's like one it's a beauty it creates a bonding I feel so yeah I'm sure जर तर तुमका पार्टिसिपेट करूंक जाय जाल्यार मेक श्योर पार्टिसिपेट कित्याक 10,000चे कॅश प्राइज आसा ताजे उपरांत आनी कॉन्टेस्ट आसा children contest yeah so I think ताचे पोस्टर हांगासर तुमच्या टीव्ही पडद्यार आसा सो हे 4 ते 5 वरां पर्यंत जातले ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट जाल्यात आनी मोस्ट रजिस्ट्रेशन हांगासर आयल्यात सो भुरग्यांनी कॉस्ट्यूम आतां कॉस्ट्यूम थीम इज कार्निवल काल्याक आमचे सगळे इव्हेंटाचे थीमच कार्निवल जावन आसा हांगासर प्लास्टीक सोडून बायोडिग्रेडेबल आयटम्स तुमकां यूज करी येता तुमी थंयसर ऑलरेडी 3 डायग्राम्स आमी घाल्ले आसात कार्डबोर्ड पेपर्स पेन्स एडेसिव्स ते पुरा यूज करी येता सो आनी ब्रिंग इन योर क्रिएटिविटी ड्रेस अप योर किड्स लायक दॅट प्लास्टीक तो बिलकुल यूज करूंक ना सो हे कॉस्ट्युम्स घेवन तुमी एटलीस्ट एक 3:30 थंयसर पावल्यार 4 वरार जस्ट हांगासर हे कॉन्टेस्ट स्टार्ट जातले ताच्या उपरांत द रेस्ट ऑफ द carnival takes over so it starts with all the kids contest आणि पुरा कोण पुरा kids हांगासर again this is open to all खाली क्रिस्तांव खातीर मात नाही म्हणून आमी कोंकणी उलयता म्हणून कोंकणी उलोवच्या खातीर मात नाही कोणाकी पार्ट करी येता anybody from Mangalore Udupi or anywhere like they can just come they just have to come register with us त्या पोस्टराचेर आमी नंबर दिला ताचेर तुमच्या भुरग्यांची नांवां आनी तांची एज सो थंयसर तुमी रजिस्टर केल्यात उपरांतले डिटेल्स आमी तुमकां दितले हांव So here Varsa, there's entertainment, fun, games, competition, everything, almost too much fun, full power packed evening. So one important thing, who is the team this time behind Konkan? Obviously you're the director, you're the producer, but I'm sure there are other people also working behind. So right, mainly that's a brainchild. ताजे आयडिया ती ताणें स्टार्ट केलें हेरान सो आफ्टर लायक 3 सीझन ऑलरेडी जाल्यांत सो हांव ताका 2-3 वर्सां जालीं मात मेळोन सो
first 2 seasons to natullo. Natullo. Third season Dubai astana. We were together. We were married also, I believe. Yeah, But yeah. आमचे I food believe. truck. आता काय calculate करून गेले time कान गेला हांवें. But ताच्या business दरम्यान ताका travel करूंक जावना त्या time. But it was during Yes. November and season time. Yeah. So we couldn't. So this year he's there to witness. Essential part, but again. So this ते time तास- power couple doing it together. Yes. Power But pack of team. course, काय म्हणतात एकल्याकच मुखार वचोंक जायना दोगांकच मुखार Right. वचोंक जायना. We need, but we have a very small team, Team, yes, but and- quite effective. Yes. Apart from us two, so we call ourselves 3 musketeers. Okay. हांव लॉयड आणि DJ DJ Mervin. Mervin. So Oh, DJ okay, Mervin DJ आमचे Mervin. मुजनाक वळख आसतले मुस्त कोंकणी पदां या दुसरी पदां तो डिरेक्ट करते आसा. सो आमचे करियरी उट्टूक उट्टूक स्टार्ट जाले आनी इज अ डियर फ्रेंड. सो ताचे काय म्हणटात एक्सपर्टीज एंड हिज नॉलेज हिज आयडियाज काण घेवन आमी मुखार सरते आसा. तो सोडल्यार देन वी हॅव क्रेग एंड शॉन एंड Roshan Rocco and a couple of others who have come. And Mitesh, so Adlo ICYMS, so director, he and his small team. They're always there to support us, Kale, Allar, and of course, Daijiworld is my team. Lovely. So, since both of you are, the main coordinators of this fest, don't you all have small disputes? Ladai pura zaina ki discuss pura karta na Absolutely, argument. argument जातात. Argument definitely जातात, but in a professional level. Okay, Personally okay. जायना ते. See, if we do not have a conflict of ideas, नाजाल्यार हांव म्हजें हांव सामा कर म्हळ्यार हांव तूं सामा म्हणून हांव चिंता. Otherwise he would think that this idea is right. We need to put it on the table. Discussion Yeah, and right, this yes. time I've made sure that whatever silliest of the things जाल्यार आमी टेबलाचेर घालता. Okay. आनी ताचे उपरांत आमी ताचे वयर संवाद करता या हे सारकेंगी प्रॅक्टिकल काल्याक म्हळ्यार थोडे पटी हांव डिसिजन्स काण घेता. आय थिंक ओनली ऑफ द एंड स्टेज. जर्नीच्या विशयेंत हांव चिंतिना हांव डेस्टिनेशनाच्या विशयेंत चिंता. सो नो मॅटर कम्स हांव हेचेंत मुखार. बट दिस टायम आय थॉट आय हॅव टू बी प्रॅक्टिकल इन सर्टन वेज. आय कॅन नॉट अफोर्ड टू बर्न माय पॉकेट्स. आय मीन आय डेफिनेटली कॅन नॉट. आय मीन काय म्हणटात उद्देश बरो आसा बट मे बी समटायम्स यू फॉल्ट अराउंड. Right. सो पीपल लायक Lloyd and Mervin are there to guide me and take me forward. परतून पडा नाका म्हणून. Lovely. Okay, Yeah. so you have a good team. This time, Absolutely, yeah. yes. Okay, so ह्या वर्सा Konkan Fiesta चे 4th season जावन आसात. So from first season to second season to third season, how has the journey been? How have you been able to progress? I'm sure that हर एक season तुमका काले मनी शिकोंक मेळटा न्ही. So Right. how have you progressed over the season? Yeah, first thing I just mentioned that Yeah. this time I want to be more practical in Practical, my exactly. decision making. First season was absolutely new, कशें जाता काले, but it turned out well. Okay. First season हांवें सांगला बरी 2018 आन जाल्ले. दळा गोंयचें एक बँड आयलें Alcatraz. ताच्या उपरांत DJ Danny आनी DJ Ryan. आमकां तितले मात सोडल्यार दुसरें कांय एंटरटेनमेंट Okay. नातलें. And of course the food stalls and all that. Alright. 2020 was my dream. Okay. Was my dream and हांव ते मरता पर्यंत it's something that I'm very proud of. काल्याक म्हळ्यार हांव लॉर्ना बायचे व्हड Big फॅन. fan. ताचे सिंगिंगाचे फॅन न्ही. आय मीन ऑफकोर्स आय एम. ताचे एनर्जीचे फॅन हांव. तिच्या Okay. एनर्जीचे फॅन. कित्याक म्हळ्यार ती एक स्टेजीर येताना तिची ती एनर्जी ती ऑफ स्टेज आसा न्ही एक शांत जावन अशें बसून आसता. बट ती स्टेजीर येताना ती एक वायब दिता ती एनर्जी एक शी थ्रोज अवे. इट्स ब्युटिफूल. आय एम अ बिग फॅन. आनी कालय जावचे पयलें तिने म्हज्या एका बॅनराच्या अंडर परफॉर्म करी जे म्हणून म्हजी एक व्हड आशा आसली. सो पाटी मुखार पळयनासतना आय जस्ट वेंट इन टू इट. आय जस्ट डायव्ड इन टू इट. हांव तिका एक फनी स्टोरी सांगता. सो द प्रिवियस डे तिका हांव एअरपोर्टांतून पिक करूंक गेल्ली. शी केम इन अ व्हील चेअर अलॉंग विथ हर केअरटेकर. येताना आय एम स्टंड. आतां इतले पुरो पयशे दिलात, इतलो पुरो पब्लिसिटी जाला, लोक येते आसा, ही व्हील चेअराचेर आयला, काले करचे कशी परफॉर्म करीत पाल्या म्हणून. आनी अशेंच आयला जायते. देन म्हाका तिका हॉटेलाक सोडलें हांवें. नेक्स्ट डे तिच्या खातीर आमी कार आनी पुरो अरेंज केले. ती येवन स्टेज कांतार करूं तिचें सॉंग आसा जायते अशें करून सिंग केलें. हांव तिका पळोवन रडोंक सुरू केलें हांवें. First thing, it's like my dream came true. And that energy, like, I could totally feel it. So, that's Konkan Fiesta जाऊन exactly एका महिन्या उपरांत COVID आयले. So whatever money I'd invested, that I lost a lot. So I thought April, May चे season ache काय म्हणी हांव cover करता म्हणून. So I had taken the entire responsibility on me.
financially also. Okay. So COVID aila darman that I couldn't do anything. Money lost is lost, but True. that's secondary. But the dream of having Lorna sing, And it was a huge hit is what I it heard is. as well. We had about 2,000 sadan lokai lo ani musjana, it was absolutely beautiful. Maka te kala mala sir utrani maka explain korong zaina maka te ek dream come true. So you know, apart from everything, so I'm very proud of that. Magir ami Dubai into kelle, so goat events mano Sharat Kumar आणि संदेश सँडी आमी सँडी म्हणचे संदी मोंतेरो सो आमी त्या गाणी उठूक मेळ्ळो न्हू हे दुबईंत इव्हेंट ऑर्गनायज केले सो थंय आमकां एक डिफरंट टीम आसले सो हांगातावन सचिन शटरबॉक्स DJ मर्विन आनी पुरो हांगातावन प्रीतम आमचो फोटोग्राफर सो वी हॅड गॉन फ्रॉम हियर मागीर थंयसर ब्युटिफुली जालें बट आय मेन्शन आमी परतून दुबय तावन काल्याक कोडयाळ आयला like purtuna I think I want to remind this once again Konkan Fiesta amcha lokangatir like you know I'm not telling that to konak te effort kurung zaina tankane I want everybody to come and enjoy ata mi kahin baira ata chinte Goa on trip carnival like every year we go we spend thousands of rupees so if I bring that vibe mala te ek vibe ami hangasar adlentar kancha eka lokang mala कोणाकी येवन एन्जॉय करियेत रिस्ट्रिक्शन्स कोणाकी ना इट्स ओनली 200 तुका एक हें आसता की तुमी एक चॅरिटी की स्पेंड करते आसात 200 एक सेलिब्रिटी आर्टिस्टा की तुमी यू नो पळोवंक मेळटा डान्स आसा फूड आसा देर इज सो मच दॅट यू गेट इन दॅट आनी इन्स्टेड ऑफ जस्ट गोईंग आउट एंड डुईंग समथींग वी वॉन्ट टू आय वॉन्ट टू ब्रिंग दॅट वायब एंड दॅट सेलिब्रेशन हियर आमकां वय दॅट इज द एंटायर थिंग टिकेट वेगी बुक करा Exactly. जागो मेळचो ना Yeah, 3,000 the capacity. I'm sure a lot of them will actually book this time. पहिले ते तशी इव्हेंट जाल्यांत आनी क्राउड पळयतना इज व्हेरी पॅक्ड आनी पॅक्ड मागीर तुमी रिग्रेट करिना जो शा आमी टिकेट बुक करी टिकेट बुक करी जाली आनी नॉट ओनली दॅट 200 आणि तुमकां गोवा ट्रेन टिकेटी मेळना एक्झॅक्टली आतां आजकाल यू डोंट इवन गेट chicken 1 kg of chicken for 200 actually so this is definitely worth it with all talented artists performing for you so tickets biggie book kara physical tickets hi asat online tickets hi asat so yes so is there anything that you all want to talk about Konkan Fiesta Konkan Fiesta, like I said, आमी 3 charity schools खातीर हें करते आसा. There was video ready केलो, but for my network issues, दिसलां थंयसर पावोंक जावना. But again, आमी बेगीन आमच्या YouTubeचेर या YouTube Instagram account Instagramचेर आमी अपलोड करतले हांव. सो 3 इस्कालां आसात, कारकोळान 2 आसात. चेतना स्पेशल स्कूल आणि विजेता स्पेशल स्कूल आणि रिया फाउंडेशन सो त्या तिनी स्कूल्सां खातीर आमी फंड रेज करते आसा लायक आय सेड लास्ट इयर आमी म्हणजे दुबय करतना चेतना आनी विजेताक आमकां फंड रेज करूंक जाय आसले द रिजन वी आर एसोसिएटेड विथ the funds with those schools are आमी लास्ट इयर एक सॉंग रिलीज केल्ले वेर अंडर अर्बन एज आमच्या प्रोडक्शनाच्या अंडर आमी एक सॉंग रिलीज केल्ले ब्रायन आमचो पयाणाचो हिरो आनी हांवें एक्ट केल्ले आनी ते एक स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल्साचे एक स्टोरी क्रिएट केल्ले सो वी वॉन्टेड टू रेज फंड्स आनी त्या दिसा रिलीज जाल्ल्यान सो वी कुडंट डू इट देन सो वी वॉन्ट टू डू इट दीस टायम या म्हाका ते म्हळ्यार हांवें सांगलें बरें म्हाका ते मस्त रिग्रेट आसा आनी हांवें उडोल Ronald Colasso, you know, ullekh kello. There was something beautiful he said. I mean, he's a big man with heart and in what he gives. If you do not give, we never receive. True. Yeah. Exactly. Not that I have a lot in my pockets. I definitely do not have. But tumcha taun kalay mani kar maka dusrank diung zata zalyar. You know, it's a blessing for all of us. So amchi talenta ami kanchai barya ritin ami upayog karije. Of course, there have been failures, but this time I am very positive. Maka mustu positive energies asad, you know, everything is going to be beautiful. So te kutar maka mustu kushi zalli tani sangali. So when we give, you always receive. Like kindness in giving creates love. So I mean, pura uttu kiyaviani. Let's create a beautiful history. Exactly. So this year, Konkan Fiesta 2024 promises to be a power-packed evening with a whole lot of performances, games, events, entertainment, fun, and fun. So make sure you book your tickets as soon as possible and see you all there on 26th October at Surya Woods, Maroli Grounds, Mangalore. Yes, परत तुमकां समेस्तांक आमी आपोणे दिता
कोंकण फिएस्टा 26th of October 4 PM onwards. तुम्ही मार्क रेवलॉन काय मागीर प्ले करतलो म्हणून तुम्ही मागीर येनाका Yeah, की मागीर exactly. तो 4 वरांनी स्टार्ट करूंक पुरो पुरो. आमी ट्विस्ट करता इल्ले जैते एक्झॅक्टली सो प्लीज कम फॅमिली ಒಟ್ಟು तुम्ही या भुरग्यांक हाडा तुमच्या मम्मी पप्पाक तुमच्या आबा माईंक हाडा definitely they will enjoy. This is going to be something different. व्हड संख्यान तुम्ही येवचे विगिन्स तिकेट तुम्ही बुक करावे सांगला बरी वास बेकरी बेंदुरवेल Jerosa. वालेन्सिया Jerosa. मंगळा बार एंड रेस्टॉरंट आणि मिलारचे जेरोसा Jerosa, थंयसर exactly. पाल्यान परत टिकेट्स आसतले सो थंयच्यान तुमकां पिक करियेत नाजाल्यार ऑनलायनाचेर तुम्ही बुक करूया करियेत. आणि ह्या वर्सा जायते talented आर्टिस्ट असतले जस्ट लाईक मार्क रेवलॉन Silvertone. the Silvertones band, musically by Monita, Monita, yes. and a band from Goa as well. Of DJ course, yeah. Sujay. And of course, And of me, course, Previ and me Dixon. and VJ Dixon. And DJ Sujay, of course. DJ Sujay as well. So make sure y'all be a part of Konkan Fiesta 2024 and buy your tickets as soon as possible. So yes, with this we shall wind up today's episode. Ani self manoranjanak keep watching Daijiworld News 24/7. काल आज आणि फाल्या